ची मागणी अशी असतली त्या मड्याचो DNA टेस्ट करा आणि एकदम मोकळे जाय ते जेवियरचे म्हणून आमकां काय प्रॉब्लेम ना त्याचे टेस्ट करपाची पहिली गरज आहा. आमचे सांव फ्रांसीस शावेराचे चोडटात तेन्ना इट इज एन इन्सल्ट टू सेंट फ्रांसीस झेवियर एन इन्सल्ट टू एवरी गोवन. He is crossing all limits. He doesn't understand की स्वतःच तो confusion करपाक सोदिता. It is not in good taste. Every time he cannot go scot free. आमी मुनीस चलताना चिंतून घालूंक जाये पांये एका गोरवाक पासून बांदून दवरताना गोड्याक घालता दाये. आमी मनशान उलयताना चिंतून उलोवंक जाये जिबे काडना म्हूण कांयच्या काय उलोवन दुसऱ्याच्या काळजाक घालता घाये. आयज हे कांतार बरोवंक पावलो पुतनिजाचो म्हूण गोंयकार बेस्तो कित्याक कितें उलयताय पिसो जाला सुभाष वेळ्ळीकार. गोंयच्या सायबाचेर राडुलो काबार जावन गेलो पारिकार. घास लावून दुसऱ्याक बेडीर घातलो कुत्रो पांडुरंग मडकयकार. तिसरो नंबर दिसता तुजो तोयार सुभाष वेळ्ळीकार. वेळ्ळीकार स्टेटमेंट दिता DNA टेस्ट कर म्हूण गोंयच्या सायबाचो. गोंयचो सायब गोंयचो पात्रोण ताका वाकाणटा लोकसंवसाराचो. सांत फ्रांसीस शावेर बेस्तो सांज जावंक ना पाटलाव केलो जेजूच्या पावलांचो. साबार मिलाग्र्यो केल्यात आनी करीत आसा गोंयचो सायब दोनी आमच्या गोंयचो. म्हाका सांग तुजो कसलो प्रॉब्लम एक्सपोजिशन जाल्यार वयता कितें सगलो लोक भोक्ती करूंक येता तूं पाडूंक सोदता गोंयचें नातें. 10 वर्सांनी एक फावटी एक्सपोजिशन जाता तूं कित्याक तुजें होरपिता मातें. धर्म आमचो इबाड करूंक मोदें पडटा दोये केंसाचें हें तें. ओगी रावता म्हूण चोड कोण नाका तोंडाडाय तेले घेवन जोतें. गोंयच्या सायबाक तुवें अपमान केला तूं नेणार म्हूण हांवें जाबाब दिला. गोंयच्या सायबाक तांय बोगसोणे माग गोंयच्या सायबाक तूं वायट उलयला. DNA गोंयच्या सायबाची टेस्ट कर म्हूण तुज्या स्टेटमेंटान तुवें बरयला. ताची DNA टेस्ट कोचे पयलीं तुजी मेंटली स्टेट टेस्ट कर रे बोयला. कितले शेकडे सोरोन गेले सांत फ्रांसीस शावेरान गोंय सांबाळलेले. धर्मा मोदें फुटी घालून तुमी कसल्या दळींदर व्हरतले. एकवटान मोगान भोंवल्यार आमचें भावपण वाडटलें. हिंदू मुस्लीम आमी क्रिस्तांव आमी मोगान जियेतले. धर्माचेर उलयत तर तुमी शिरा बघून मरतले.